नमस्कार. सगळ्यांक गोकुळाष्टमीच्या हार्दिक शुभेच्छा. ह्या पवित्र अशा जन्माष्टमीच्या निमतान सगळ्यांचे गोंयकारांचे लायफ सुखमय आनंदमय जावचें अशें श्रीकृष्ण लॉर्ड श्रीकृष्ण वासुदेव पुत्र देवकी पुत्र यांच्या चरणी प्रार्थना वंदना. गोकुळाष्टमीचो हो प्रोग्राम खूबच सुंदर जाता, खूब लोकांचो प्रतिसाद मेळटा. हो प्रोग्राम इल्लो 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 स्टेप बाय स्टेप वर्सान वर्सा हेजें रूप बदलत गेलें. 1,500 लोक ह्या दिसा आमच्या घरान येवन कृष्ण दर्शन घेता, तीर्थ प्रसाद घेता. खूब इच्छा आसा की गोंयकारांनी येवन सगळ्या गोंयकारांनी येवन कृष्ण दर्शन घेवचें, आमच्या स्टाफांक आशिर्वाद दिवचो, आमकां सपोर्ट करचो अशें खूब दिसता. पूण जाग्याची लिमीट असल्या कारणान, पार्किंगाची लिमीट असल्या कारणान थोड्याशा लोकांक म्हाका घरा कडेन आपोवंक मेळटा 1,000-1,500. त्यामुळे ह्या वर्सा कृष्णानच एक आमकां आयडिया सुचयली की हो प्रोग्राम गोकुळाष्टमीचो पूर्ण प्रोग्राम लायव्ह आमी आमच्या राजदीपाचो मोटिवेशनल चॅनल आसा ताजेर, राजदीप मोटिवेशनल चॅनल हाजेर लायव्ह सगळ्यांक दर्शन, पूर्ण गोंयकारांक दर्शन मेळटलें. 2:30 कृष्ण पुजा जातली, थंयच्यान आमचो लायव्ह प्रोग्राम सुरू जातलो. ताज्या उपरांत 3:30 क्रॅडल सेरेमनी जातली. ताज्या उपरांत 4 घुमट आरती जातल्यो. ताज्या उपरांत दर्शन सुरू जातलें. ताज्या उपरांत संतूर वादन. 7:30 मराठी भावगीत नाट्यगीत हेजो प्रोग्राम. अक्षय नायक प्रोमिनंट गोंयचो सिंगर, हेंच्या गायनाचो प्रोग्राम जातलो. तोय पूर्ण गोंयकारांच्या पर्यंत पावचो ह्या हेतून आमी ह्या वर्सांच्यान आमी नवीन प्रयास केला की पूर्ण गोंयभरार ह्या गोकुळाष्टमीची जी वायब्रेशन पावचें आनी ते युट्यूबा थ्रू प्रत्येक घराघरांनी लोक बसून पळोवपाचो आनंद मेळचो म्हणून ही संकल्पना. सगळ्यां कडेन मागता की तांच्यांनी राजदीप मोटिवेशनल चॅनल सबस्क्रायब करून दवरचो, जेणे करून 2:30 26 ऑगस्ट सोमवारी दुपारी 2:30 2:30 वाजता 2:30 PM हो प्रोग्राम लायव्ह स्टार्ट जातलो. तेजो भरपूर आनंद घेवचो आनी ताजेर कमेंटूय करचे. तेंची कितें सजेशनां आसा ती आमकां कमेंट्सान सांगची, जेणे करून फुडल्या वर्सा आनी कितें तरी नवीन आयडियेन तुमच्या पर्यंत येतलें. जगद्गुरू लॉर्ड श्रीकृष्ण वासुदेव देवकीनंदन हेंच्या चरणी प्रार्थना, सामूहिक प्रार्थना. सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः.